उदरगतीच्या नांवान शिवोले ओशेल वाठारांतलो नैसर्गिक झरो नष्ट करपाच्या मार्गार आसा असो आरोप थळाव्या लोकांनी सरकाराचेर केला। ह्या वाठारांत नवो प्रकल्प उबारपाचें काम सुरू आसा आनी ह्या प्रकल्पाक लागून झरो दूषित जावपाची शक्यताय आसा। ताका लागून थळाव्या लोकांनी ह्या प्रकल्पाक पुराय विरोध केला। हांवूच अशें न्ही, पूर्ण शिवोल कारण शिवोलचे भायले सुद्दां लोक ह्या झरी कडेन येतात। ल्हान ल्हान भुरगे ह्या दिसांनी समर हितून हांगा न्हावपाक येतात, सगळें झरीचें उदक वापरता, खावपाक वापरता, पिवपाक वापरता। आनी हें झरीचें उदक खंयच्यान येता हें कोणाकूच कळोंक शकना, कारण हें कोणें सायंटिस्टान तयार करूंक ना किंवा कोणेंच मनशान तयार करूंक ना। हें दैवी देणगी आमकां ही, आनी हे दोंगराच्या हेतूंतल्यान हो झरो आमकां पावता, हे जमनींतल्यान आमकां हो झरो आमकां मेळटा आनी डायरेक्ट उदक पिवूंक शकता। कारण हेजी हांवें टेस्ट सुद्दां केल्या, इट इज सो गूड। कारण हांवें टेस्ट करून अल्कलायन एसिडीक आहा काय पळयलें, पण एसिडीक ना, तें बरें उदक आसा, पिवणा सारकें डायरेक्ट सुद्दां घेवन सुद्दां डायरेक्ट पिवूंक शकता, कसलेंच तापयनासतना सुद्दां पिवूंक शकता अशें उदक हें झऱ्याचें उदक। पण दुर्दैवाची गोश्ट आज म्हाकाय लक्षांत येयलें की डेली हांव हांगा येता सकाळी फुडें, आज सकाळ फुडें लक्षांत येयलें की म्हाज्या उजव्या सायडीन जी भरून सगळीं झाडां आसलीं, माड आसले, आंबे आसले, ते माड नाच जाल्ले आसा। जवळ जवळ आतां एक शेतकार येयल्लो, तेजी एक कितें तरी कंप्लेन आसा आनी फॉरेस्ट ऑफिसरूय हांगा पावलो। तें लक्षांत येयलें की जवळ जवळ 14 माड कट केला आनी 15वो माड आतां कापपाच्या दिशेन आसा। आनी ते माडाचे कोणाक दिसचें न्ही, वयली हे सगळी शेतान, म्हाज्या दाव्या सायडीन शेतान सगळी उडयल्ली आसा। आनी आतां भंय दिसता अशें कट केलें की थोडे कितें म्हणटा, अरे ती प्रायवेट प्रॉपर्टी जावं, पण जेन्ना कट केली की भंय दिसता व्हडलो प्रोजेक्ट येतलो आनी मागीर तेजें तें सिवेज आसतलें आनी कितें आसतलें तें हितून क्रीक जातलें, फाल्यां उदक पिवपाक आमकां सारकें मेळचें ना, दूषित जावंक शकता किंवा डॅमेज जो आसा तो झरोय बंद पडोंक शकता। कारण अशी गोश्ट आजकाल घडल्या, बरो झरो 24 वरांचो येणारो उदक दिणारो झरो जो आसलो देवळाचो, हो कोणें तरी एक व्हडलो प्रोजेक्ट हाडलो आनी तो डीग करता करता तें उदकूच बंद जालें। अशें आमचेर येवचें न्ही। हें स्प्रींग जी आसा, हे झर जी आसा सगळ्यांक मेळची, त्या खातीर एक नागरीक म्हणून कर्तव्य म्हाजें की ह्या झर वाटोवपा खातीर आमी हांगा उबे रावंक जाय आनी सगळ्यांक आव्हान करता एकठांय जावया आनी व्हडलो जर प्रोजेक्ट हे झर डॅमेज जाता आसत तेजेर आमी वांटोवपाचो प्रयत्न करूंक जाय।